हांव तुमकां तेंको दिवपाक म्हाजो गोंयच्या लोकांचो, कित्याक आयजूच सकाळीं हांवें अनएम्प्लॉयमेंटाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले. इतल्याकूच लागून घेतलेले की आख्खे गोंयचे लोक आयज उचांबोळ जाल्ल्या आनी तितून तुम्ही सगळे मायनिंगाचे भाव आनी भयणी, मायनिंग डिपेंडन्स, हे काल सकाळी चालू जावंक ना. मायनिंग आमकां लिबरेशन, गोंयांक लिबरेशन जावच्या पयलीं पोर्तुगीज काळांसून हे चालू जाल्लो हो इकॉनॉमी, आमची गोंयची इकॉनॉमी हिंगासर तुम्ही चालू केली, तुमच्या मायपायन चालू केली, तुमच्या आज्यांनी चालू केली आणि इथून सगळ्यांचे आमचे पोट भरता. हो आवाज आयज म्हाका दिसता दिल्ली पासून पावपाक जाय, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. दिल्ली पासून पावपाक जाय. चीफ मिनिस्टर जो आमचो एम्सान आहा एडमिट, त्याच्या कानान बसून हो आवाज पावपाक जाय. चालू करा, चालू करा, गोंयचे मायनिंग चालू करा. दुखता काळजान, माझे काळजान दुखता जेन्ना गोंयकार आमचे रडटा. म्हाकाय दुख भोगता आणि दुख भोगता की आयज सेंटराक आमचो सरकार आहा, गोंयान आमचो सरकार आहा. कित्याक जायना हे मायनिंग चालू? द पॉवर इज विथ द पीपल. हांव इतले सांगूंक सोदता, गोंयच्या लोकां कडेन पॉवर आहा. जो तर आमकां स्वतंत्र मेळले, गांधीजी बसलो उपासना आणि तेणे स्वतंत्र हाडले. खूब जाण झुजले, थोडे जाण मेले. आणि हांव म्हणटा गोंयच्या लोकां खातीर जे कितें करपाक जाय, गोंयच्या लोकांच्या पोटा खातीर जे कितें करपाक जाय, ते खातीर आमी निवडून येयल्ले आहा. त्या खातीर खासदार निवडून येयल्ले आहा. जाल्यार आमकां खासदारांची गरज ना. कित्याक जाय आमकां खासदार? वाय गोवा इज टू रिप्रेझेंट इन दिल्ली? If you cannot solve this problem, we don't want you. कित्याक जाय तुम्ही? कित्याक जाय? जो तर गोंयच्या लोकांचे पोटाचे तुम्ही प्रश्न सोडवपाक शकना. कितलेच म्हयने जाले आता पाशियेस काढून लोक रावल्ले आहा, लोकांचे पाशियेस गेल्ले आहा, लोकांनी लाठी घाल्लेल्यो आहा. कित्याक लागून? कितें वायट केले या लोकांनी? तुमकां मतां मारली म्हणून वायट केले? तुमकां कितले मतांनी जिखून हाडला ते तुम्ही जाणा गेल्या फावटी. कित्याक हाडले? दे वॉन्टेड अ चेंज, दे वॉन्टेड स्टॅबिलिटी, दे वॉन्टेड अ गुड गव्हर्नमेंट, दे वॉन्टेड गव्हर्नमेंट हू विल टेक केअर ऑफ ऑल दीस पीपल. हे लोकांचे केअर घेतले, हे त्यांचे भुरग्यांचे शिक्षणाचे केअर घेतले म्हणून ते तुमच्याकडे आमच्याकडे कोण हे बेगिंग बोल घेऊन येना. कोणूच आमकां बाबा कितें पयशे दी, सांजे आमकां जेवण जाय, कोणूच येवचे ना. आमचे गोंयकार, स्वाभिमानी गोंयकार केन्नाच येवचे ना. ते म्हणटा आमकां हक्काचे. आमी मेहनत करून कितें तरी जोडूंक सोदता, आमी मेहनत करून ट्रक चलोवंक सोदता, आमी खाडीतली माती जी काडल्या ती आमी व्हरोन बोटी कडेन उडोवंक सोदता, हेचेर डॉकाचेर. तितून आमकां कितें तरी पयशे मेळटले. आमच्या भुरग्यांक आमी कॉलेजीक धाडटले, युनिव्हर्सिटीन धाडटले, शिक्षण करतले, तांकां इंजिनियर करतले. पूण हे जो तर आयज तुमी तांकां दिना, जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो लोक दाखयतलो येता ते थोडेच दिसांनी. आनी ही आमी म्हाका दिसता करूंक दिवपाक जायना. कित्याक दोशी वाटेन आमचो सरकार, वी कॅनॉट ब्लेम एनीबडी. काँग्रेसीक ब्लेम करूंक जायना आनी खंयच्या पार्टीक ब्लेम करूंक जायना. बीजेपी गोंयान आहा, बीजेपी सेंटराक आहा. कोरा अमेंडमेंट, कोरा अमेंडमेंट जाय पळय तसले रुली करूंक जाता. जो तर गोंयच्या लोकांचो प्रश्न जो तर सोडवपाक जाय, जाय तसल्यो रुली करूंक जाता, अमेंडमेंट हाडूंक जाता, जाय तसले अमेंडमेंट हाडूंक जाता. कितें करूंक जायना? जेन्ना सिदाती गोवाचेर प्रश्न येयलो, अमेंडमेंट मूव जालो, हांव असेंब्लीन बसलोलो तेन्ना, अमेंडमेंट असोच पास केलो. ऑपोजिशन रुलींग एकठांय रावले. कित्याक थिंगासर 500 गोंयकार भुरगे काम करता, 500. तेंचो प्रश्न आहलो पोटाचो. मोडपाक दिवंक ना. एकदम बरी गजाल, मोडपाक दिवंक ना. सेम गोवा फाउंडेशन हायकोर्टान गेल्ले,
सुप्रीम कोर्टान गेल्ले केस जिखलेले, बट गव्हर्नमेंट वॉज सुप्रीम. दे अमेंडेड द लॉ अँड दे आर स्टील डुईंग द बिझनेस. ते धंदो अजूनही पासून करता. आयज गोंयच्या लोकांचो प्रश्न, पोटाचो प्रश्न, भुरग्यांचो शिक्षणाचो प्रश्न आयज आमी कोत्तले काय? थोड्याच दिसांनी पावतले. हांव मागता दोगूय जाण खासदार हिंगा आहा. हांव सारको टायमार पावलाय. दोगूय जाण खासदार हिंगा, एक मंत्री आहा, एक खासदार आहा. आमचे कितें काम करपाक जाय बीजेपी पार्टीचे ते फास्ट वयता. अमित शाह मेळता, अपॉइंटमेंट घेता, सगळे कामां करता, आपली कामां सगळी करता. ह्या लोकांची जर तर तुम्ही कामां करचे ना जाल्यार तुमकां रायट ना फुडल्या फावटी फॉर्म भरपाक. यू हॅव नो रायट एज अ सिन्सियर पर्सन ऑफ द बीजेपी पार्टी. 11 वर्सां जाली म्हाका बीजेपी पार्टी. सिन्सियर पर्सन हांव सांगता, हिंगा रायट ना फॉर्म भरपाक. गोंयचो लोक तुमकां दाखयतलो तुमचो जागो. इतलेंच सांगूंक सोदता, चड उलयना. हे आता ते पार्लमेंट सेशनाच्या पयलीं पासून ऑर्डिनन्स हाडून जाता. दे कॅन ब्रिंग ऑर्डिनन्स टुमॉरो. जो तर पंतप्रधानांक, प्रायम मिनिस्टराक जो तर जाय जाल्यार तेणी ऑर्डिनन्स हाडूंक जाता. सगळ्यो खाणी आहा तितल्यो चालू करूंक जाता. नथिंग इज इम्पॉसिबल. हांव इतलेंच म्हणटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल म्हणटा पळय ते कांयच ना. वो डिक्शनरीन आमचे, हे डिक्शनरीन आमचे शब्द ना. इम्पॉसिबल म्हणटा तो, सगळे पॉसिबल आहा. सरकाराक मातशें राव, 1-2 मिनटांनी सोंपयता हांव. 2च मिनटांनी सोंपयता. 2च मिनटांनी सोंपयता. ऑर्डिनन्स हाडपाक जाता. केंद्रीय सरकारान ऑर्डिनन्स हाडपाक जाता. मायनिंग वेवसाय परतून चालू करपाक जाता. दिस इज द रूल. हो रूल आहा, हो आमी गोंयच्या असेंब्लीन केला आणि सुदाती गोवा सेम केला, वाचयला. जो तर तेन्ना करूंक जाता. सेंटराक ऑर्डिनन्स हाडपाक जाता. सेशनूय येता, थोड्याच दिसांनी सेशन येता, थिंगा अमेंडमेंट करूंक जाता. पूण आमचे पोटाचो तुम्ही प्रश्न तुम्ही थिंगासर मांडपाकूच जाय. जे भाशेन आमी गोंयान आमचे विधानसभेन सगळ्यांचो प्रश्न मांडटा तुम्ही मांडा. आणि अशें मांडा की आमचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा. अशें न्हू की बारीक मेजॉरिटी आहा, एब्सोल्यूट. म्हणजे आमकां कोणा कडेन फावर मागपाची गरज ना दुसरे पार्टी कडेन. बाबा हे आमी मातशें अमेंडमेंट करता, वो आमी एक कितें ऑर्डिनन्स हाडटा, तुमचो मातसो पाठिंबो जाय ना. आनी आय एम 100% शुअर, 100% शुअर दॅट काँग्रेस पार्टी हे ऑब्जेक्शन हाडची ना ऑब्जेक्शन. कित्याक प्रश्न आहा गोंयकारांच्या पोटाचो प्रश्न आहा. फुडली आमची जी पिळगी आयज स्वतला धाकटुली भुरगीं आहा, ती भुरगीं वाडोन कितें तरी शिक्षण घेतली, तेंच्या पोटाचो प्रश्न आहा. सगळ्यांचे घरांचो प्रश्न आहा. सगळ्यांच्या फ्युचराचो प्रश्न आहा. आणि म्हाका दिसता हे करपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी दोनूय खासदार गेल्या फावटी बीजेपीक दिले. सेंटराक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी येयली. आणि हे जे आयज लांबोन येयल्ले आहा, म्हाका दिसता इतले लांबपाची गरज नासली, तरी आसतना लांबले. आता तुमकां चान्स आहा, जाता तितले बेगीन तेंचो प्रश्न तुम्ही सोडया. इतलेच सांगून माझी 2 उतरां सोंपयता. हांव तुमच्या वांगडा आहा. गोंयकार, सगळे गोंयकार, जितके लोक आयज जॉबाक ना, जितके लोक आयज घरा लागीं बसलेले आहात, तेंच्या वांगडा हांव.